नमस्कार, पळोवया सिटीग्राम खबरो। बीजेपी आणि काँग्रेसीचे उमेदवार लोकांक फटयतात। हे फावट पणजेकारांनी वेगळो विचार करून आपाच्या वाल्मिकी नायकाक निवडून हाडचो म्हण आपाच्या फुडाऱ्यांचो उलो। आमी पणजेकारांकडे आम आदमी पक्षाचो एक आव्हान आसा की तुम्ही आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराची शिक्षण पळयात, त्याची हुशारी पळयात, त्याची बांदिलकी पळयात आणि जो मॅनिफेस्टो रिलीज केल्लो आसा तो पळयात आणि बाकीच्याचो मॅनिफेस्टो जो 25 वर्सां गेली 15 वर्सां तोच मॅनिफेस्टो आसता, तेच पॉयंट आसता, भितरले कांयच चालीक लागूंक ना। हे मॅनिफेस्टो कंपेर करा आणि मागता सगळ्या पणजेकारां कडेन की आम आदमी पक्षाच्या वाल्मिकी नायकाक मोठ्या संख्येन विजयी करा म्हणून। की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणटा आपूण निवडून आयल्यार आपूण दरेका घरान एक गव्हर्मेंट जॉब दितलो। हो कॅन्डिडेट फाटले कितलीशींच वर्सां स्वता मंत्री आशिल्लो। तो मंत्री आसतना ताणें ही आश्वासनां जावं ह्यो घोशणा जावं हें धोरण कित्याक चालीक लायलें ना? जेन्ना तो स्वता मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें हें पॉलिसी फॉर्म्युलेट कित्याक केली ना? लोकांक कित्याक फटयतात, फटयतात। सो हांव मागतां पणजेकार वोटरां कडेन की तुमी पळयात बरे भशेन हे सगळे जे मंत्री आसा, राजकारणी पार्टी आसा ते आमकां फटयत आयल्या। कळ्ळें तुका? कित्याक मायनींग आतां इशू मदींच काडप इलेक्शना कडेन, आनी कसलो नोकऱ्यांचो कोण काडटा इशू, तुमचे मॅनिफेस्टो सारके जायना। हे बरें करून आमी विचार करया आनी एक बरी पार्टी निवडून हाडया। आनी हांव मागतां तुमचे कडेन आम आदमी पार्टीक तुमी सपोर्ट करा। मडगांव पालिका वाठारांतल्या लोकांनी वोलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करून दिवचो म्हण पालिकेन उलो मारला। खासा करून हॉटेलांनी सेग्रिगेशन करूनच जाय म्हण सीओ मोहीम सुरू केल्या। Inspection report is going. So from tomorrow we are also beginning with the tree cutting. The desilting work also has started. All 25 wards, the desilting work is going on. In my ward it is also going on. So now next I have called the meeting of the contractors also just to take a stock of what is happening as far as desilting is happening. This is what is happening in the these are the activities that have been undertaken in the last 10 or 15 days. So again today with your help I appeal to all the hoteliers, to all the eateries to please give us their garbage in a segregated manner. It is not just the hoteliers, but we are also requesting all the household, the residents, the shopkeepers not to throw or litter the streets or put anything in the corners that which are on the street in the corners, or stake them up. Please inform us. We will help you, and that is the request which I need to make to the appeal to the public. In fact, there has been a lot of directives given to the councils, various councils, corporations by the Solid Waste Management Corporation, by our DMA, and there has been a lot of thrust on the segregation of the solid waste, the segregation of the waste that is generated, household waste and the other waste. So what we have done is, and we have been asked to identify the bulk waste generators. So bulk waste, by bulk waste we generally mean all those things which are more than 100 kilos who are generating the waste. So we have now targeted mainly the hotels, and the next would be also to look at the party halls which are generating this kind of waste. Also the government quarters, PWD quarters, electricity quarters, whereby the waste generated is more than 100 kilos. So the chief officer has undertaken this entire thing as a kind of a mission, and he has been personally going and looking into going for the inspection along with the technical team, along with the garbage sanitation workers, and we have now covered almost all the hotels of Madgaon and some of Fatorda. Basically all eateries whichever are generating, they need not be again bulk waste generators. When we are going to the hotels, we have seen to it that we are covering everything, so that the segregation comes from almost all the eateries. बाबुशाच्या बलात्कार केशीतले पीडित चली ना जाला त्याचे राजकारण करचे न्ही म्हण सामाजिक वावुरपी अवधा वेगसाचो उलो। ह्या अशे केशींनी सरकारान पीडित चलयेचेर खासा देखरेख दवरची म्हण मागणी।
म्हाका दिसता की आज पळय पेपरांचेर चर्चा जाता ते मिसींग गर्ल, ताचो आमी पॉलिटिकल इशू करचो न्हय, पूण त्याच बरोबर हे मिसींग गर्ल पळय आसा ताचेर तें पडून वतालें, तें अशें करतालें तशें करतालें, तो एक सायकॉलॉजी विक्टमांची, ट्रॉमटायज्ड विक्टम्स पळय आसा, सेक्शुअली अब्यूज विक्टम्स पळय आसा ती तशीच बिहेव करतात. इरॅटिक जाता तांचो बिहेवियर, कारण तांचेर पळय तो परिणाम जाला, जे नाका आशिल्ली गोश्ट तांचे कडेन जाल्या ताचे वेल्यान ती तशी रिएक्शन आसता. आनी हें नवें कांय न्ही, रिहॅबिलिटेशन सेंटरास म्हणूनच जावना ताचे पयलें बी अपना घरांत आसतना बी तसलें जालें आसता ताका, कित्याक शी इज व्हेरी व्हेरी डिप्रेस्ड आनी शी इज व्हेरी व्हेरी अपसेट. आनी हो पळय मॅनिफेस्टेशन ऑफ अ नीड, तो इट इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ अ नीड. ताका लागून आमी सरकारा कडेन सदांच सांगतात की सेक्शुअल असॉल्ट केस जो पर्यंत कोर्टांत पावना तो पर्यंत ते विक्टमाचो केअर घेवपाचो जबाबदारी सरकाराची. आमी म्हणटात कितें शी इज 19, वी कांट डू एनीथींग, ट्रू, पण शी हॅज टू डिपोज इन द कोर्ट विदाउट फियर ऑफ फोर्स. सो टू एन्श्योर दॅट government has to take care of her. Therefore, I have appealed to the Chief Minister of Goa, whom I know personally for his work also, that he should start an aftercare home for those children who complete 18. So that till they depose in the court, they avail of facilities of counseling, they are prepared for rehabilitation. Once they are prepared to face society once they come out, because as you all know, my friends, rape becomes a stigma, and you know in 2016 this particular act was much something which the girl should feel. Who knows whether they have sent her out of Goa. She may surface after that. 3rd June is the case in the court. She may surface sometime after that or before that. She knows the case on 3rd. It came in the papers the day before. No, she knows. It came in the newspaper about the candidate before she left the home. वाळपय बाजारांत गटारां तुंबल्यात. बाजारांतलो हाय मास सारको पेटना. लोकांनी पालिकेक सांगून जालें कांयच फायदो ना. बाजारांत बुट्टी मारत म्हण पावसा आदी तरी गटारां साफ करची म्हण वाळपयकारां मागतात. म्हणजे गजाल म्हणजे की हांगा जेन्ना शिगमोत्सव वाळपयन जाता तेन्ना वर्सान एकदां तो इलेक्ट्रिसिटी काय कोण तरी येवन ते सारकें करता, वयर चडटा, कितें बल्ब चेंज करता आनी आहा तशें परते वयता. आनी मागीर तो पावस एक थोडे दीस 8 दीस तो सारको पेट्टा फूल स्विंग, आनी मागीर 8 दीस जालो की आहा तशें ते बंद. हांव कितें म्हणटा, फक्त तो शिगमो जाता तेन्नाच तो फक्त तेकाच लागून घातला तो काय 365 days चलोंक जाय म्हणून आमच्या वाळपयच्या बाजारांतल्या लोकांक जाय म्हणून घातलेलो. आणि स्थानिक आमदाराक हेच्या बद्दल खबर ना काय? खबर पडतो का हें करना न्हू, कांय कोणी सांगल्या बद्दल लागली तो भोंवता इंग्लंड लागले हांगा आमदारूच ना. हांगा आमदार येवन पळोवचे आनी कितें आहा लायटीचे इलेक्ट्रिसिटी बंद म्हणून दाखोवन हें करून बाबा ते कितें आनी ते हें बाजार मेन हेजे एकूच पेट्टा एकूच, आनी ती बी ताची पेट्टा पाला लायटी पेटना त्यो. तुमकां कितलो त्रास जाता तेचो? आमकां त्रास जातात न्हू, तो काळो पडटा, उजोड जाय न्हू. मुद्दम पळय दोन पेट्टा, एक दोन जणांची एक पेट्टा आनी एक ती पापूक जाता. तुम्ही ऐका ना, आम्ही काय करू शकना न्हू. आम्ही रेबो आता हेंची जाणचं आमच्या वेळेच्या पहिला मरे आता कितें. पण म्युन्सिपाल्टी कडेन कितें मागणी आहा तुमची? आमकां भातरी घालून दिया न्हू. न्हू हाडटा कचरो हांगा उडयता, बरोबर. तूं आतां सांगलें म्हणटो ते कितें म्हणटा, ना मागीर पळोवया अशें कशें जातलें. त्या खातीर हांव मागता की हो मुख्यमंत्री जाता तितके बेगीन स्कूल स्टार्ट जावचे आदी हो गटर निवळ करचो, साफ करचो आनी हेका फातरी घालच्यो, इतकीच म्हाजी मागणी आहा. कित्याक आमकां हेजो खूब त्रास जाता. आनी आमकां हो घातला न्हू फोकस, तो पेटना. 8 हें आहा तेज्यो पयल्यो, पूण आतां तो एकूच आसा पूण पकापकू जाता. रातचें कांयच आमकां दिसना तें. तुमकां त्रास जाता हेजो? होय त्रास. आमचे प्री मॉन्सूनचे काम करपाचे तयारी घेतलेले, पण कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आमकां कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक गावना, आमकां कोणाक टेंडर दिवपाक गावना.
आम्ही स्पेशल परमिशन मागून आमकां आता 10 लेबर सँक्शन जाल्ले आसा DMA कडून सुंदेचे, आणि ते आता आम्ही बेगीन घेऊन ते काम सुरू करतले. आणि तेजे पयलीं प्री मॉन्सूनचे थोडे 1 नंबर वार्डान, 10 नंबर वार्डान, 3 नंबर वार्डान आमचे म्युनिसिपल वर्कर्सून आम्ही मेन बाजारातले गटर आता ते साफ केला. ते फातिमा कॉन्व्हेंटचे गटर आसा पळय ते मोठे आसा, थंयसून ते सगळे तेका लागून ते एक JCB लागून ते सगळे भरून काडटले ते, आणि ते लेबर गावतकूच ते एक 8-10 दिसांनी ते आम्ही काम करून घेवपाची शक्यता आसा. घेऊया एक ब्रेक. म्हापश्यां तार न्हंय कोयर आनी बाकीच्या गजालींनी तुंबिल्ल्यान ती सामकी हळशीक आनी घाण जाल्या. पावसा आदीं ती नितळ केली ना जाल्यार देगच्या घरांक उदक मारत म्हण थंयच्या लोकांक भंय. आमकां आमच्या ह्या घरांक त्रास जाता. ह्या पावसान हे सगळे हांगा अडकोन घरान उदक पावतले. सो सरकारान कितें तरी हेजेर मातशें साफसफाई करून कितें तरी उपाय हेजेर काडचो. आनी फुडें पायपां आसा पळय, ही पायपां काडल्या शिवाय ही घाण सगळी पलतडी पावची ना. ही सगळी त्या पायपां खातीर साठोवन उरता. भरती येता तेन्ना सगळे वयर सरता घाण सगळी, आनी चुकती येता तेन्ना ते पायपा कडेन वचून शिरकता. ही पायपां काडल्या शिवाय ही सगळी त्या सायडीन पास जावचें ना. सगळो बाजारांत सगळो कितें गार्बेज हा, कचरो हा ते डंप करतात हितून नुस्त्याच्या मार्केटांसून, ते व्हांव सगळो हांगा टच जाता. आतां आयज तुमी तारी कडेन पळयशात, आयज तरी मातशें हाय टायड येयला म्हणून मातशें उदक चेंजीस दिसता. नाल्यार काळें कीड उदक, इतलें काळें कीड उदक की म्हापशेकारांक चड करून आमकां गांवसडकारांक दर्या तेंकला आनी जळारी मलेरियाची सारकी समजता. फाटीं पळय एकदां माती घातलेली हांगासर दर्या नितळ करपाक म्हणून, थंय कोणी तरी NGOs येयले आनी ते काडपाक म्हणून काडूंक लायली माती. म्हाज्या हिशोबान तेंच्यांनी बरें काम केलें, ते काडटले आसले. फुडें वयशी जाल्यार पायपां काडूंक ना, हायवे स्टार्ट जालो आनी फूल म्हापश्याचें उदक येता पळय ते घाणीचें उदक येता. बरें उदक म्हणटा ते कसलें येना. आनी आतां आमकां पावसान हे पावसाक हे जातले पूर येतलो. हांव कोणाक दोश दिना, सरकाराक दोश दिना, उपोजिशन पार्टीक दोश दिना, कोणाकूच दिना. हेंचेर लक्ष घालपाचें, सगळ्यांनी एकवटान उबे रावपाचें आनी करून घेवपाचें. आनी ती पायपां काडल्या शिवाय कांयच जावचें ना. दोनूय पायपां, त्या पुलाची आनी ह्या पुलाची काय ना, 10 मीटर काडात. 10 मीटर खोल्या, सगळो आख्खो मोडू नाकात. गाडयो वचोंक जाय, व्हडले एंगल घालून कितें स्लॅब घालून करूं येता. So we have informed them to undertake this exercise urgently, because what is going to happen is that tomorrow if it rains heavily, the major nalas are not desilted, the Mapsa river has not been touched, so we'll have problems again. We had problems last year because these were the primary reasons, and I have been writing the last 2 years to the concerned departments to undertake action in this matter, because if these are the root causes. If these causes are not eliminated, no matter what desilting we do in market drains and all, it's not going to help. So the chairperson also convened a meeting recently. He had invited PWD officials, WRD officials, and has requested them to speed up with the desilting pre-monsoon works, so that the public of Mapsa and those visiting Mapsa are not put to any hardship during the monsoons. बाबुशाच्या बलात्काराच्या केशीत साक्षीदाराच्या जिवाक धोको आसा. ह्या केशींतल्या साक्षीदाराक सरकारान सुरक्षा दिवची म्हण होप फाउंडेशनाच्या नांवान कांय एक्टिविस्ट निवेदन घेवन मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. Today we went and met the Chief Minister, and as we know that in the case the victim is missing. However, we also feel that the witnesses have a fear, they have a threat. So we requested our Chief Minister, we gave him a letter and we told him that to check on the witnesses whether all are safe or not. And he has also spoken to the SP of the South and told the SP to have a look, give him the whole list, and to find out if there is any person who is at risk, then he could provide security to them, protection to them with civil clothes also. That is not a problem for him. Okay, so our Chief Minister has been very helpful and he has helped us. We do not know who are playing real games in this, but we want the safety of people, the victim and the witnesses in this case. Inquiry करची. आम्ही ऑलरेडी सांगला CMA की सगळे जे हितून आहा जे तेका मेवताले, कोण तेका येतालो मेवपाक, NGOs जे इन्वॉल्व आहा हितून, institution जे आहा, CWC members जे आहा, whoever was in touch with the girl, and if they feel that the accused is also there,
It is the police duty. So if the police feels it is required, it is required. It is not that if I demand that it has to come. It is the police's look out for it. होप फाउंडेशन जे आसा हांच्यांनी प्रोटेक्शन विटनेसीसांक दिवपाचें म्हणटा विक्टीम केसीस जितके विटनेस आसा तिका सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवचें आनी ताका बेगीन सर्च करचें म्हणून तांच्यांनी म्हाका एक निवेदन दिलां. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स जे आसा तांचो केस हँडल करपी SP सावथ ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की जितके विटनेसीस आसा कोण आसा हे एक्झॅक्टली आतां तांकांच खबर आसतलें ते सोदून काडा तांच्या बाबतींत इन प्लेस ते हांगासर आसा आउट ऑफ स्टेशन आसा काय कितें हे बी पळया म्हटलां आनी तांकां प्रोटेक्शन इफ दे रिक्वायर्ड द प्रोटेक्शन किंवा पुलिसांक जर दिसता आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें ते गरज आसा जाल्यार तांकां प्रोटेक्शनूय बी ताबडतोब दिया हाजी इन्स्ट्रक्शनूय ऑलरेडी दिल्या. ते केसीचे अजुनूय ताचे कडेन म्हणणें आसा की आमी सगळ्या पूर्ण कोस्टल बेल्टान ऑलरेडी ताका सोदीत आसा सगळे आमचे ऑल पुलीस स्टेशन इन गोवा ताजो सर्च सुरू आसा टील नाव ते मेळना तर ते खंय तरी आयदर कोण तरी ते दवरला आसपाक जाय असो अंदाज आसा एक्झॅक्टली लक्षांत येना किंवा ते खंय तरी गेला आसत जाल्यार ते कोणाच्या दृश्टीत अजून पडना आसतलें. मडगांवां पावसा आदींच्या कामाची पालिकेचो CEO सिद्धिविनायक नायकान पळोवणी केली. बरोबर आरोग्य आनी बाकीचे संबंधीत खात्यांचे ऑफिसरूय आशिल्ले. WRDचो मात कोणूच दिसलो ना. PWD, sewage and municipality in regards to cleaning of the drains, desilting and to show them the points where sewage is overflowing into the rain drains. I just wanted to show, I'm going to show to the responsible people who are all in charge of how there is overflow of sewage in Madel, which is directly going to Riversal through the main rain drains. Secondly, this is an ongoing problem for a very long time. I have spoken to Chief Officer and I'm waiting for him right now to come and do an inspection and give me some solution before the rains. And I've been after CO for this matter for almost a month. Chairperson has also been brought to the notice and the municipal engineer has also been informed about the same. Marga municipality has come with this entire team, including representative from health department, okay, and SGPDA is also here. Basically, we have come here to see how the tributaries of River Sal, basically these nalas, how are they contaminating the main River Sal, and our efforts are on for the rejuvenation of the same River Sal along with other rivers. Now basically for Marga municipality the scope of work is about this river, wherein we have observed that this is one of the nala which is under the control of WRD, Water Resources Department. Unfortunately there is no representation of WRD, so we are not in a position to give you the information about how and how long will it take for them to clear this issue. We are starting from Sonsoda itself. We have identified 11 wells and 14 more are in the cart. So that will, once we do the cleaning of wells, then there would be fishes that would be released by health department again. So in a way we are starting even with the modest steps. We are gearing ourselves for the ensuing monsoon. So these major nalas will be desilted by WRD. That is beyond the scope of municipality. As of now, the asset belongs to the WRD department. म्हापशां धुळेरात होली क्रॉस कपेलाचे फेस्त जाले. खासा मिसाक लोकांनी देवा कडेन मागणीय केली.
कारण गेले कितलेच वर्सां हे फेस्ताची परबी जाता आनी प्रत्येक टायमार मेच्या म्हयन्यान हे फेस्त जाता. आयचे फेस्त करपी वेलेंटिनो डिसोसा जाका आमी शेली म्हणटा तेजो आयज वाडदिवस आहा. तेंच्यांनी तेंच्या फामिलीन हें फेस्त केल्लें आहा. हांव देवाच्या नांवान तांकां भरपूर देवान आशिर्वाद दिवचो आनी सगल्यांक जे आमचे वाड्यार जे शेते वाड्यार सगळे आमचे जे भाव भयणी रावता तांकां बरें आरोग्य दिवचें आनी अशीच आमी ह्या कपेलाची अशीच बरीच्यान बरी हेजी परबी करपी. सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट, फॉलो करात प्रुडंट.